सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू ब्लॉग। तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, बरीच राहात आणि आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त। तर आज बुधवार 11:15 जाली, 10:15 सुमार हा मोबाईल घेऊन भोंवपाक लायिल्ले व्लॉग स्टार्ट करूया करून। बट एक काम दिसता, हे दिसता ते दिसता अशें करून तितूनच टाइम गेलो, अर्धवर अशेंच गेले। तर हो गेलो आपल्या कामा खातीर भायर सरला सकाळीच। आणि आता हांव आसा घरा कडेन एकले। सकाळी उठले, न्हावन बिवन देवाचे बी सगळे जाले। एक्चुअली हो पूजा बी करून गेल्लो, हांवें म्हागेलें न्हावन देवाचे कितें करपाचें ते सगळें केलें। आणि पयलीं न्ही आतां शीत करपा आदन दवरला अशें दिसता। आतां बसून रावले न्ही मागीर अशें दिसता 11, 11:30, 12 रांदया अशें म्हणून चिंतून जर बसून रावले न्ही मागीर न्ही अशें मायंडान थॉट येत रांदपाक जाय मायंडान तोच एक हुस्को उरता। सो म्हटलें चल पयलीं रांदून घेवया आनी मागीर कितें करपाचें तें करया, सुसेगाद बसपाचें तें मागीर करया म्हटलें। एकदां रांदून घेतलें की हुस्को मोकळो जाता न्ही अशें म्हणून। तर आयज रांदपाचें व्हडलेशें कांयच ना। काल नुस्तें घेतलेलें, तुमकां दाखयल्ली हांवें रेसिपी बी तुमच्या वांगडा शेअर केल्ली। करपट घेतलेलें मिक्स फीश, सो तेजी कडी आसा, जें हुमण केल्लें पळय न्हू तें आसा। हुमण केलें म्हटल्यार हेणेंच खावपाचें तें एकल्यान, म्हाका तर हुमण बी आवडत ना। सो आसा तेंच आतां गरम करून दवरलां। मागीर ते एकदां फ्रिजान दवरलें जावं कितें केलें तें आमी भायरूच पडपाचें, खावप जायत ना, फाल्यां परत ब्रेस्तार वेज। सो तेंच गरम करून दवरला, शीत करता। आनी हेका म्हटल्यार येता आसतना कितें बरें नुस्तें मेळ्ळा बी हाड, फ्राय करया म्हणून। काल एक्चुअली करबटातले थोडेशें नुस्तें जें मोटें आशिल्लें तुमकां दाखयल्लें पळय तेंच फ्राय केल्लें, तें सोंपलें काल दनपारां आनी राती खावन सोंपयलें। सो आतां म्हटल्यार हेका येता आसतना बेगीन आयलो जाल्यार कितें घेवन यो म्हणून सांगलां। सो पळोवया कितें घेवन येता जाल्यार। आतां बेगीन पावलो जाल्यार हाड म्हटलां, नाजाल्यार हो दोनाक येतलो आनी तेन्ना नुस्तें हाडटलो, मागीर तें निवळ करून फ्राय करता बी म्हटल्यार मागीर 3 जाता जेवपाक। सो बेगीन येयलो म्हटल्यार टायमार येयलो, 1:00 1:30 सुद्दां येयले जाल्यार 1:00 सुमार सुद्दां येयले जाल्यार ओके। चड लेट जालो की मागीर बेजार येता, जेवपाक बी असं मनूच आसना, मागीर करता जेवता म्हळ्यार आनी बेजार अशें म्हणून हेका म्हटल्यार कॉल कर तूं येवपाच्या टायमार, हांव तुका सांगता म्हणून। नाजाल्यार आसा सुके बांगडे बीन आसा, ते बी एक्चुअली फ्राय करून बरें लागता। पळयता हेणें हाडूं ना न्ही म्हटल्यार हेका लेट जाता न्ही जाल्यार हांव तेंच करपाचें ऑप्शन आहा। ते घेवन दवरलेलें आसा न्ही, करून बीन रोखडें सोंपूंक जाय, नाजाल्यार फ्रिजान दवरून खावपाक बी मागीर बेजार बरें लागना। आनी हांव कितें करता, एक्चुअली ते बरें सुकोवन पिशव्यान घालून डब्यान घालून दवरले न्ही भायर कांयच जायना उरता। बट आनी आमकां हांगा मुयो लागता, रोखडे मातशें कितें दवरलें न्ही रोखडे मुयो येता। एक दीस हांवें सुंगटां दवरली अशीच बरी 2-3 पिशव्यान घातली, डबो घातलो, डब्याक वयल्यान परत पिशवी घातली आनी बरी करून दवरली जाल्यार एक 4 दिसान जर सुंगटां काडपाक वचत जाल्यार मुयान सगळीं खावन पोकी करून दवरल्या, असलो वावर आमगेर। सो तेका लागून हांव कितें करता, सुकें नुस्तें बी हाडलें आनी बरें 3-4 पिशव्यो घालता, डब्यान घालता आनी दवरता। खूब कांय हाडना न्ही आमी, थोडेशें हाडटा। सो फ्रिजान दवरलेलें आसा। तर आतां पळयता घरातलें सगळें काम बीम आसा करपाचें तें करता आनी मेळटा तुमकां थोड्या वेळान। चड कांय ना, आयज रेसिपी बी शूट करपाची, जर तर कितें मदीं इंट्रस्टींग असलें जाल्यार तुमकां शूट करून दाखयता। तर वयता भितर, आदन दवरला, तांदूळ बी वेचूंक जाय न्ही, पळयता मागीर मेळटा तुमकां। गुड इवनिंग। सकाळी तुमकां हांवें हाय हॅलो गुड मॉर्निंग म्हटलेलें, तेजे नंतर मेळप जालेंच ना। आतां न्ही सांजची आय थिंक पळयता टायम 4:45 जावपा येयली सांजची आतां। आनी दनपारां बी हेका येवपाक लेट जालो, हो सकाळी केल्लें तुमकां सांगलें न्ही, हो गेला म्हणून सकाळी। सो दनपारां येवपाक लेट जालो, आय थिंक 2:30 कितले येयला, 2:30 समथींग हो येयला। तेच्या नंतर जेवला बी आमी आनी जस्ट जेन्ना बसलेली आतां म्हटलें व्लॉग सकाळच्यान कांय करूच ना, परत कंटिन्यू करया म्हटलें। हेका सांगलें येता आसतना नुस्तें कितें घेवन यो म्हणून, म्हटल्यार कालचें हुमण आशिल्लें तें तापोवन दवरलेलें हांवें आनी शीत केल्लें। आनी हेका म्हटलें येता आसतना कितें घेवन यो, पण हो येयला 2:30 येवन आनी मागीर कितें हाडून आनी करतलें। सो हेणें हाडून ना नुस्तें, हेणें कॉल केल्लो म्हाका, नाका म्हटलें हेका नुस्तें, पळय बसला हांगाच खंय रे पळय। सो बसला हांगा, नाका म्हटलें कांयच आनी हाडपाक। सो आतां बशिल्लीं आमी जेवन बी भायर, भितर बसलेली टीव्ही पळयताली। इतली गरमी जाता, ह्युमिडिटी आसा काय म्हाकाच गरम जाता काय कितें म्हणून कळना, तुका बी जाता गरमी, सॉलिड घाम बी येवपाक लागलो म्हणून आतां येवन भायर बसलो। सो हांवें बी टीव्ही बंद केली आनी भायर येवन बसलें आनी म्हटलें चल व्लॉग कंटिन्यू करया, कांयच करून आनी सकाळच्यान अशें म्हणून झाडांक घालता। सो हांगाच बसून म्हणल्यार पयलीं व्हिडिओ स्टार्ट करया, वयता खंय झाडां उदक घालपाक।
गरमी जाता न्ही झाडांची माती बीन आसा पळय न्ही रोखडी सुकून वयता. आतां एक्चुअली आमी 2-2 दीस बी सोडून उदक घालताले, आतां एवरी अल्टरनेट डे उदक घालपा पडटा. आनी भायर येयली की ना हो बोवाळ पयलीं आयकुपाक. म्हटल्यार अशें की कुत्री आसा, इतली कुत्री कोणालीच न्ही आं बेश्टी रस्त्या वयली कुत्री इतली इरिटेट करता, इतली बेजार हाडटा, आवाज करत रावता. एकल्यान केल्यार पुरो सगळीं फाटाफाट धांवून येता, एक कडेन मेळटा आनी कितें उलयता आवाज करून व्हडलो. सो तेंचें चालूच आसता. तर भायर न्ही सामको तोंडार काळोख मारपा लागलो, ताका लागून भितर येयला. आतां भितर येयली की म्हाका गरमी जावपा लागली. फॅन लायलो न्ही, फॅनाचो आवाज येता, म्हटल्यार घुंवता पळय न्ही तो आवाज. पयलीं कळना, हांवें व्हिडिओ जेन्ना एडिट करपाक वयता पळय तेन्ना कळटा. गरमी जाता म्हणून गेल्ले भायर, कसली गरमी जाता न्ही ह्या दिसांनी. म्हटल्यार अशें गरमेचे दीस चालू आसा पळय न्ही तशी गरमी जावपा लागल्या. आनी म्हाका न्ही तुमचे कडेन थोडेशें कितें उलोवंक जाय आशिल्लें, ताका लागून म्हटलें सारकें बसून सुसेगाद उलोवया म्हणून आयज. अशें ना की आयज तुमच्या खातीर कांय करूं ना ताका लागून उलयता अशें ना. खूब दीस जाले हांव चिंत्तालें की ना तुमचे कडेन उलोवंक जाय, तुमच्या वांगडा शेअर करूंक जाय अशें म्हणून. सो म्हाका न्ही खूब कमेंट येता. कमेंट इन सेन्स जे पॉझिटिव्ह बरे कमेंट येतात तेच तुमकां सांगता. कमेंट भरपूर येतात, ते तितून नेगेटिव्ह कमेंट आसताच. मोस्टली म्हाका येयना इतले नेगेटिव्ह कमेंट्स, केन्नाय चुकून येता. पयलीं स्टार्टींग खूब येताले, म्हटल्यार कमेंट येता पयलीं नेगेटिव्हच येताले. आतां ना, आतां तितले ना. जे लोक पळय नेगेटिव्ह कमेंट करताले न्ही, म्हटल्यार अशें तुमकां हांवें एकदां सांगलेलें बीन, अशें आशिल्ले थोडेशे आयडीज ऑर मनीस जे केन्नाय चुकून कमेंट करताले, पण जेन्ना कमेंट करताले नेगेटिव्हच कमेंट करताले. आतां तेणी बी बंद केलां. मातशें बरें दिसता की अशें ना की नेगेटिव्ह कमेंट वाचले म्हण डिमोटिवेट जाताले ऑर तशें कांय ना. बट तेंची मर्जी, तांकां जशें कशें दिसतालें तशी ती उलयताली. कोणाली मायंडसेट आमी चेंज करूं शकना ना, आमी फक्त सांगूंक शकता. बट ती नेगेटिव्ह उलयता अशें म्हणून हांवें केन्नाच तांकां नेगेटिव्ह रिप्लाय दिलो ना. कोणी जावं, कोणें कितलोय कसोय कमेंट करूं, हांव जर म्हाका तेजेर कांय उलोवपाचें ना, कांय सांगपाचें ना न्ही, हांव कमेंट करनाशिल्लें, तसोच सोडटालें. म्हळ्यार तांकां रिप्लाय, तेंच्या कमेंटाक जर रिप्लाय दिवपाक जाय न्ही तो दिनाशिल्लें, तशेंच सोडटालें. बट अशें तांकां नेगेटिव्ह हांवें केन्नाच रिप्लाय करूं ना. सो थोडेशे कमेंट आसा तुमकां रीड करून सांगता. म्हटल्यार थोडेशे अशे रिक्वेस्ट एन आसा. मागीर कितें जाता, हांव चिंत्ता की सांगतले, म्हळ्यार तुमचे कितें रिक्वेस्ट बी आसा पळय न्ही ते डिस्कस करतले अशें. जावं तुमचे कितें कमेंट आसा पळय न्ही, जे तुमी कितें विचारता कमेंटान भितर, ते रिप्लाय करपाक गेले न्ही थंय, जाल्यार ते इमोशन्स टायप करून ते समजना न्ही. म्हळ्यार हांव कितें सांगपाक सोदता आनी मागीर मुखारलो मनीस तो कसो घेतलो हें कळना न्ही आमकां. म्हळ्यार हांवें जर आतां कितें टायप केलें हय ना अशें, हांव हय ना जावं अशें न्ही तें तशें, अशें इतलेंच सांगूं शकता. बट हांव खंयच्या इमोशनान सांगता ते वाचतल्याक कळना न्ही. सो ताका लागून म्हटलें थंय रिप्लाय केल्यार इन डिटेल हांगा बी थोडोसो रिप्लाय करया अशें म्हणून. म्हळ्यार जे कोणें विचारला पळय ताका प्रॉपर रिप्लाय व्हिडिओ थ्रू दिवया अशें म्हणून. खुबशे कमेंट आसा न्ही, हांवें ह्या मोबायलाचेर ओपन करून घेतल्या. जशें म्हाका ते कमेंट्स हांगा मेळटा पळय तशें रिप्लाय करता. जर तुमचे कोणाचे जर कमेंट्स रिप्लाय करपाचे उरले, जाल्यार तुमकां जर हांव कितें रिप्लाय करता तेजेर जर एक्स्ट्रा कितें आसा जाल्यार तुमी आयच्या जे व्हिडिओ कमेंट करून विचारूं शकता. हांव तुमकां प्रॉपर रिप्लाय दिता. एक्चुअली ते कितें जाणा, हो म्हाका सदांच म्हणटालो ज्या दिसा जे कमेंट्स येता पळय न्हू, तूं रिप्लाय नेक्स्ट डे म्हणल्यार तांकां न्ही प्रॉपर व्हिडिओ थ्रू रिप्लाय दी. आनी हांवें कितें चिंतलें ना, चल एट अ टायम एक दीस केन्ना बसून सारकें सगळे कमेंटाक एट अ टायम रिप्लाय करया. हांवें रिप्लाय हांगा करताच, बट सांगप जें आसता पळय न्ही इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर इमोशन्स, ते एक दीस बसून व्हिडिओ करून करया म्हण. आतां ते म्हाका कमेंट सोदपाक गेल्यार मेळना खंय कशें आसा ते. कमेंट याद आसा म्हाका, पूण कोणी केल्ले ते याद ना न्ही. सो ते जे हांगा मेळटा पळय न्हू ते तुमकां सांगता. मेन म्हटल्यार न्ही फर्स्ट क्वेश्चन म्हटल्यार एवरी टायम न्ही मेन म्हटल्यार एक क्वेश्चन आसताच प्रत्येक जाणालो की हांव खंय रावता. खुबशे जाणांक न्ही म्हाज्या बद्दल खूब क्वेश्चन्स आसा. हांव कितें काम करता, हांव खंय रावता, म्हाज्या मम्मीचें घर खंय, लग्न जावन म्हाका खंय दिलां, म्हाजो घोव कितें काम करता, कितें बिझनस तेजो, खुबशे कमेंट आसा. सो हेजो रिप्लाय जो आसा पळय न्ही, म्हटल्यार हे जे तुमचे म्हाज्या बद्दल जे कितें म्हाजे पर्सनल क्वेश्चन्स आसा, म्हाजे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जे तुमकां कितें जाय न्ही ते हांव एक प्रॉपर व्हिडिओ करतलें एक दीस. अशें ना की म्हाज्याच बद्दल विचारतात.
अशें बीन आसा की म्हाज्या बद्दल बी विचारता, म्हागेल्या घोवाच्या बद्दल बी थोडे कितें विचारता. कोणें आनी म्हाका क्वेश्चन केला तुजें क्वॉलिफिकेशन कितें. सो हे सगळें न्ही एक दीस आमी दोगूय जाण बसून तुमकां प्रॉपर रिप्लाय करतले, म्हटल्यार प्रॉपरली आमच्या बद्दल सांगतली. म्हटल्यार वन कायंड ऑफ इंट्रोडक्शन ब्लॉग म्हणपाक शकता तुमी. इतलो बेगिनीच हांव खूब टायम जालें चिंतता की हांव तो इंट्रोडक्शन ब्लॉग जो आसा पळय न्ही करतलें म्हणून करपाकच हेकाच टायम मेळना. सो करतलें ह्या दिसांनी मेळटलो तुमकां प्रॉपर ब्लॉग जो आसा पळय न्ही इंट्रोडक्शन ब्लॉग येतलो. सो थोडे क्वेश्चन तेज्या बद्दल बी आसा म्हणून तो बी जाय म्हाका. सो तेका लागून एक्चुअली हांवें जे कोणें कमेंट केला पळय तांकां रिप्लाय केला की हांव खंयसून ना स्टील न्ही तुमच्या खातीर एक प्रॉपर ब्लॉग दितलें हांव. सो तुमकां आनी मागीर कसलोय डावट नाका म्हणून. आनी एक न्ही चॅनल आसा श्रुतिका कवळेकर्स कोंकणी किचन म्हणून. सो तेणें म्हाका एक दीस कमेंट केल्लो की एक दीस न्ही रेगुलर आसता तेजे कमेंट. सो हांगा एक कमेंट आसा तेजो, रेसिपी एकदम बेस्ट जाल्या, थोडी ओली कोथमीर आनी आमसाण कमी जाली अशी दिसता पूण एकदम बेस्ट जाला. एक्चुअली कितें खबर आसा, जशें हांव तुमकां एवरी टायम सांगता, जेन्ना हांव ग्रीन कोरिएंडर घेवन येता न्ही संडे मार्केटान वता तेन्ना बुधवार ब्रेस्तार येता म्हळ्यार म्हाजी कोथमीर सोंपता. अशें ना की हांव थोडीशी हाडटा, एक बंच घेवन येता, निवळ करता आनी म्हाका न्ही कोथमीर घरान आसली न्ही सूख लागना. कोथमीर म्हाका भरपूर लागता. मागीर ती तुमी म्हणाक रोसान घातली म्हणा, भाजयेन घातली म्हणा, सालाड केला तितून घातली म्हणा, म्हाका कोथमीर घरान आसली न्ही खूब लागता. म्हाका अशी इतलीशी बी कोथमीर घालपा आवडना. हांव इतली कोथमीर घालता कट करून. म्हाका खूब आवडटा रॉ कोथमीर जी आमी वयल्यान घालून खाता पळय ती म्हाका खूब आवडटा. की तुमी आनी कोणें तरी कमेंट केल्लो म्हाका, आय थिंक तेणें का कोणें खबर ना. सो अशें म्हणटा की जे कितें नुस्तें बी फ्राय करता म्हणजे ताका लिंबू लाय आनी फ्राय कर. सो हांव कितें करता, लायता पळय नुस्तें फ्राय करता आसतना मोस्टली न्ही हांव लिंबू लायना, हांव अगळ लायता, कोकम. सो लायट गेली आमची. कोकम लायता म्हणून हांव लिंबू लावपा वचना, कोकम लायता आनी लिंबू न्ही हांव फ्राय करून जालें की वयरसून पिळटा मे बी. आनी आसत बीन केन्ना हांवें जेन्ना फ्राय करता आसतना तुमी पळयलां आसतलें की हांवें लावना आसलें म्हणून तुमी कमेंट केलो आसतलो. अशें म्हणना की हांवें लावन बी तुमी कमेंट केलो अशें ना, हांव त्या दिसा लावना आसतलो मे बी म्हणून तुमी कमेंट केलो आसतलो. बट हांव मोस्टली लिंबू लायना, कोकम लायता. बट काल तुमी कमेंट केला म्हणून हांवें काल लिंबू लावन बी पळयलें, ऑसम टेस्ट येता, बरें जाता एक्चुली. आनी थर्ड कमेंट आनी एक आसा शीतल नायक म्हणून कमेंट केला, आपके हबी को बोलो व्लॉग करने के लिए. खूबदां सांगता तेका हांव, कितलेदां सांगलें हांव केन्ना व्लॉग करता तेन्ना, यो रे तूं बी उलय थोडेशें कितें. हें ना, आपूण कितें उलोव, तुजो व्हिडिओ तूं उलय, आपूण बेश्टो सायडीन बसता जाल्यार म्हणटा, उलयना, कम्फर्टेबल ना. सगळेच जाण कॅमेरा फ्रेंडली आसनात न्ही. सो तेजो नेचर बी. पयलीं हांव बी नाशिल्लें कॅमेरा फ्रेंडली, म्हाका बी उलोवपा भंय दिसतालो. तुमी स्टार्टिंगचे जर म्हाजे व्लॉग पळयले न्ही तुमकां खबर आसतलें, अब जातालें उलोवपाक, कितें उलोव कितें नाका दिसता, खंय पळोव खंय म्हणल्यार कॅमेरा हांगा पळोवन उलोव काय जो म्हाजो फेस दिसता थंय पळोवन उलोव कांयच कळनाशिल्लें. सो ते तितलो कॅमेरा फ्रेंडली ना, बट येता ब्लॉगा भितर. सो म्हाका तितलेंच ओके, बट ट्राय करतलें हांव तेका बी कॅमेरा फ्रेंडली करपाचें. तेणें बी तितली साथ दिवूं जाय न्ही. हांणी एक कमेंट आशिल्लो तेजश्री कुझीन म्हणून, तूं कित्याक वचना त्याच्या बरोबर इवनिंग वॉक करपाक, तितलोच चेंज कसो तुका. सो हेजो रिप्लाय जो आसा पळय न्ही हांवें दिला ऑलरेडी, एक व्हिडिओन सांगला की हांव कित्याक वचना. सो इन शॉर्ट परत सांगता की तेजो वचपाचो टायम जो आसा पळय तो ऑड टायम आसा, 5:30 वचून तो 7:45 येता. सो म्हाका देवाक वात लावप बी आसता, दार म्हटल्यार सांजच्या टायमार दार बंद करून वचपाक बरें दिसना. सो तेका लागून वचना फर्स्ट थिंग. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार तो न्ही तेजे आनी फ्रेंड्स आसता 2-3 जाण, तेज्या वांगडा वयतले. ते चेड्या वांगडा हांव कितें म्हळ्यार कशें वतलें अशें म्हणून वचना. आनी कोणें तरी कमेंट केला, तिया 439, तिया म्हणून कोण ताणें कमेंट केला, वाय हिंदी, एवरीवन नोज कोंकणी. आय नो एवरीवन नोज कोंकणी, बट कितें आसा भायले बी लोक जे आसा पळय न्ही, जे आउट ऑफ गोवाचे जेंकां कोंकणी कळना तेंच्या खातीर हांव हिंदीन व्लॉग करतालें. सो तांकां समजपाक जाय म्हणून. आनी जी हिंदी करता जेन्ना हांव मदींच कोंकणीन थोडें कितें उलयतालें न्ही, तुमच्या कडेन म्हणा जावं म्हागेल्या मिस्टरा कडेन म्हणा, तेन्ना बीन थोडी म्हाका कमेंट करताली, तूं यूज करता ती खंयची भाशा रादर दॅन हिंदी. सो लोकांक कळना आशिल्ली. बट आतां हे 2 दीस जाले हांवें कंटिन्यू कोंकणी व्लॉग करपाक स्टार्ट केला. बट हेजो अर्थ अशें ना की हांव कंटिन्यू कोंकणीच करतलें.
तुम्ही खूप जाणां म्हणटात न्ही की कोंकणीन व्लॉग कर एक दीस हांवें व्लॉग केल्लो माय फर्स्ट कोंकणी व्लॉग म्हणून सो ताका खूब बरो रिस्पॉन्स मेळून सगळ्यांनी अशें कमेंट बी केल्ले की तूं कोंकणीनीच न्ही कंटिन्यू व्लॉग बी कर म्हणून सो बरें दिसलें तुमचे कमेंट बी पळोवन सो आतां म्हटलें 1-2 दीस फॉर अ चेंज अशें म्हणून कोंकणीन व्लॉग करया म्हणून सो ताका लागून काल आनी आयज 2 दीस प्रॉपर कोंकणी व्लॉग तुमच्या खातीर स्नेहा गांवकर म्हणटाणे कमेंट केला कॅन यू प्लीज शेअर रेसिपी ऑफ रेशादो मसाला हा करतलें हांव म्हाका बी करपाक जाय हांवें बी न्ही ह्या दिसांनी करूच ना रेशादो मसालो लास्ट टायम जो आतां यूज केल्लो पळय न्ही लास्ट टायम रेसिपीक तो हांवें बाजारांतल्यान विकतो हाडलेलो म्हणजे मार्केटान जो अवेलेबल मेळटा पळय न्ही रेडी तो हाडिल्लो हांवें बी करूं ना म्हाका बी करूं जाय सो म्हाजे कडेन न्ही त्यो वेगळी मिरसांगे आनी काश्मीरी मिरची दोनी कॉम्बिनेशन जाय न्ही ताका त्यो ना म्हाका त्यो हाडपाक जाय सो आतां ह्या टायमार बागायतदारान वयतलें पळय न्ही तेन्ना हांव पळयतलें आसा जाल्यार घेवन येतलें थंयच्यान हाडल्यो की हांव तुमकां दाखयतां करून ज्या भशेन हांव करता तशें हा सो आनी खुबशे अशें आसा जे रेगुलरली कमेंट करपी बीन आसा जे रेगुलरली डेली कमेंट करताच बीन आनी अशें दिसता तेंच्यांनी जर रेगुलरली जे कोण कमेंट करपी तेणी जर कमेंट केलो बी ना न्ही अशें दिसता अरे हायज हेका कितें जालें काय हेका व्लॉग आवडना काय म्हाजो कमेंट कित्याक करूं ना हेणे खंय केलें काय अशें हांवूच न्ही हॉबी म्हणटा की फॉर एग्जाम्पल आसा अशी खूब जाणां एग्जाम्पल म्हणना एकल्याचें नांव घेतल्यार दुसऱ्या राग येता न्ही अशें आसा नीना नायक म्हणून आसा म्हाजो मिस्टरान म्हणटा तेणें जर कमेंट केलें ना संक म्हाजो व्हिडिओ लायव्ह जाता न्ही पयलीं 5 जातालो आतां संक करता हांव लायव्ह सो एक 8-9 म्हळ्यार पळयता आनी जर निनान कमेंट करूं ना न्ही जाल्यार हो म्हणटा आगो तुजी निना खंय गेलें आयज कमेंट करूं ना मुगो तेणें तुजो व्हिडिओ आवडना दिसता तेका आयज अशें हो म्हणटाच म्हाका सो ते निना म्हणून आसा जे रेगुलरली कमेंट करता आनी कमेंट बीन न्हू तेजे बरें आसता म्हळ्यार केन्नाच अशें नेगेटीव ना कांय ना अशें प्रॉपर कमेंट करता जो हांव व्लॉग तुमकां 20 मिनटान दाखयता बीन ते एक सेंटेन्सान म्हाजो व्लॉग जशें सांगता पळय न्ही तशें फॉर एग्जाम्पल तुमकां दाखयता तेजो एकूच कमेंट हांगा ओपन आसा तो वाचून दाखयता नायस व्हिडिओ दर्शन बरें जालें वीथ सारी यू लूक ब्युटिफूल थँक्यू सो मच म्हळ्यार न्ही हांव जे कितें करता रेसिपी शूट करता व्लॉग करता म्हणजे ते मेन्शन करून सांगता की ताका तो खंयचो पार्ट आवडलो म्हाजो व्हिडिओतलो सो हो म्हाजो कालचो व्हिडिओ आमी आमच्या कुलदेवीच्या देवळान गेल्ली पळय तो व्हिडिओचेर कमेंट केलें तेणें दर्शन बरें जालें आनी यू लूक प्रिटी कितें यू लूक ब्युटिफूल वीथ सारी सो आसता तेजो कमेंट म्हाका आवडटा आनी सुब्रमण्या शेट म्हणून एक आसा तेचेय कमेंट बरे आसता सुपर व्लॉग नायस टू वॉच टेम्पल व्हिडिओज गॉड ब्लेस हॅव अ फायन डे बेस्ट विशीस एवरी कमेंटान भितर तेजे विशीस ह्यो आसताच ब्लेसिंग्स आसतात म्हाका तेजो कमेंट वाचून मायंडान कितलें टेन्शन आसा कितली नेगेटिविटी आसा कितें आसलें न्ही तो सुब्रमण्या शेट तेजो कमेंट वाचलो की ना म्हाका एकदम मस्त फील जाता म्हळ्यार अशें तेजी ब्लेसिंग्स आनी तेजी ज्यो विशीस आसा पळय न्हू त्यो वाचून खूब बरें दिसता सो आनी आसा खुबशे कमेंट लुकिंग प्रिटी इन सारी सुपर्ब रेसिपी नायस व्लॉग आसा खुबशे व्लॉग खुबशे जाणां कमेंट करता सुब्रमण्या शेट नीना नायक प्रिया नायक खूब जाण आसा नायक बेला हय मागीर ते कृतिका कवळेकर कोंकणी व्लॉग खुबशे आसात जे रेगुलरली कमेंट करपी बीन आसा आनी एक कोण तरी आसा तुका सांगता लायफ वीथ एन इन दुबय तेजे बी कमेंट्स आसता आनी तेजे बी बरें आसता कमेंट्स म्हाका बरें दिसता वाचून खुबशे आसा आतां म्हाका सोदपाक गेल्यार मेळना म्हणल्यार ते एक कमेंट सर्च करपा पडटा न्ही सो कोणाचें नांव घेवना जाल्यार रागार जायनाका नेक्स्ट टायम जेन्ना पळय कितें डिस्कस करतले पळय कमेंट्सा बद्दल तेन्ना तुमचें नांव शुअर घेतलें सो थँक्यू सो मच तुमी इतलो टायम काडून म्हणजे तुमचो बिजी शेड्युलांतल्यान टायम काडून तुमी म्हाजे व्हिडिओज पळयतात म्हाका ब्लेसिंग दितात कमेंट करतात लायक करता म्हाजे व्हिडिओ सो थँक्यू सो मच आनी तुमचे कमेंट न्ही इतले बरें आसता एक मनशाचे कमेंट इतले बरे आनी इतले पॉझिटिव्ह आसता न्ही हांव स्वता वेट करता तुमचे कमेंट्स खबर आसा की तुमी कमेंट्स करतलीच एवरी डे म्हणून आनी बरे कमेंट करतली म्हणून वेट करता हांव की केन्ना कमेंट येतलो हांव न्ही व्हिडिओ लायव्ह जालो न्ही तेच्या नंतर जेन्ना मोबायल पळयता पळय न्ही ओपन करता तेन्ना हांव कितले व्ह्यूज येयल्या ते पळयना वॉच टायम कांयच पळयना CTR बीन कांयच पळयना पयलीं पळयता ह्या मनशान कमेंट केला काय ना सो म्हाका खबर आसा की तुमी कमेंट करतलीच आनी बरेच कमेंट करतली म्हणून सो हांव तुमचे कमेंट्स वेट करता अशेंच कमेंट्स करीत राहात असोच म्हाजेर मोग आसूं दियात आनी हांव जाणा आतां हांवें कालचो व्हिडिओ बी म्हाजो फूल कोंकणीन आशिल्लो आयचो व्हिडिओ बी फूल कोंकणीन आसा सो हेचेर बी क्वेश्चन येतलो म्हळ्यार
क्वेश्चन इन्सर्स तुमकां डावट येतलो की कोंकणीन कित्याक केलो, म्हळ्यार तुमी जेन्ना म्हाका सांगताली न्ही कोंकणीन कित्याक करना, कारण तेन्ना हांव म्हणटालें की लोकांक कळना म्हणून हिंदीन करता म्हणून. सो आतां तुमी म्हणटले तेन्ना अशें सांगलें आतां कित्याक परत कोंकणीन करता. सो कोंकणीन हेच्याच खातीर की सद्याक तरी आतां म्हटल्यार मायंड अशी आसा की हांव एक 2 ते 3 दीस न्ही कोंकणी ब्लॉग करतलें आनी मागीर न्ही हिंदीन कंटिन्यू करतलें. हेकाच लागून की खूब जाणांची रिक्वेस्ट आशिल्ली जांकां म्हाजे कोंकणी ब्लॉग पळोवपा आशिल्ले. खूब जाणांनी अशें म्हटलें की तूं कोंकणी बरें उलयता सो तूं कोंकणीनच कंटिन्यू कर. खूब जाणां अशें म्हणटालीं. सो तेका लागून हे तेंची डिमांड, म्हाजी जे व्ह्युवर्स आसा पळय न्ही तेंची डिमांड, तेंची रिक्वेस्ट आशिल्ली. सो तेंची जी बी रिक्वेस्ट आसा ती फुलफील करप हें म्हाजें कर्तव्य. हेका लागूनच हांव हे 2 दीस हांवें कोंकणी ब्लॉग केलो. हेजो अर्थ अशें न्ही की हांव कंटिन्यू करतलें म्हणून. इफ सपोज बरो रिस्पॉन्स येयलो तुमकां जर आवडलें म्हाजें कोंकणी ब्लॉग जाल्यार बी कोंकणीन कंटिन्यू करपाक कांय प्रॉब्लम ना. बट इफ सपोज तुमकां ओके आसा कोंकणी केल्यार बी ओके आसा, हिंदी केल्यार बी ओके आसा जाल्यार ऑब्वियसली आय वील गो वीथ हिंदी. कित्याक जशें तुमकां सांगलां ऑब्वियस रिजन की सगळ्यांक कळना म्हणून. इंडिये भायरसान बीन पळयतात जे म्हाका कमेंट करतात, लोक खूब अशे आसा की कमेंट करता भायलेच कंट्रींतल्यान. सो बरें दिसना की डायरेक्टली कोंकणीन स्विच ऑन करपाक. आनी एक तुमकां सांगपाक सोदता की कोणे तरी म्हाका कमेंट केले यू शूड बी प्राऊड ऑफ युअर मदर टंग. ऑब्वियसली आय एम प्राऊड ऑफ माय मदर टंग. म्हाका कांयच लज दिसना की हांव गोंयकार जावं म्हाका कोंकणी म्हाजी मदर टंग कोंकणी म्हणून सांगपाक. हांव हॅप्पी आसा म्हाजें मदर टंग कोंकणी म्हणून. बट फक्त म्हागेलो हिंदीन करपाचें रिजन इतलेंच की सगळ्यांक समजोवपाक जाय, सगळ्या मेरेन म्हाजे ब्लॉग पावपाक जाय, इतलोच रिजन. आनी कित्याक लागून न्ही. बट इफ सपोज तुमी म्हाका जर कोंकणीक बरो रिस्पॉन्स दिता, म्हणजे म्हाजे कोंकणी ब्लॉग आसा ताका बरो रिस्पॉन्स दिता, तुमकां जर बरें दिसता म्हाजे कोंकणी ब्लॉग पळोवपाक जाल्यार तुमी कमेंट करून सांगात. हांव ऑब्वियसली ट्राय करतलें आनी स्विच ऑन करपाचें ट्राय करतलें हिंदी टू बॅक कोंकणी. सो जालें, इतलेंच तुमकां सांगपाक सोदतालें की थँक्यू तुमी जो म्हाका मोग दिता, जितलो तुमी टायम म्हाजेर इन्वेस्ट करता तेका लागून थँक्यू म्हणपाचें आशिल्लें. सो तेकाच लागून हांगा फूल सेटअप करून बशिल्लें. चल तर या आतां भायर खूब गरमी जावपाक लागली आनी व्लॉग जेन्ना शूट करता पळय न्हू तेन्ना खूब लायट्स पेटोवपाक पडटा. सो ते लायटीचेर आनी गरम जाता. व्लॉगिंग करता तेन्ना फॅन लावपाक मेळना, आवाज येता म्हणून. लायट्स पेटयल्यार सगळें बंद करता आनी भायर वयता. हो आसा भायर कितें करता आपलें. चल तर या भायर दाखयता तुमकां कितें करता तो. तेच्या पयलीं एक लायट बंद, कितले लायट्स ऑन करपाक पडटा पळय, नाल्यार काळोख येता न्ही. 2 3 लायट्स ऑन करून व्लॉग करता म्हळ्यार व्हिडिओ शूट करता. अप्पा हो कितें करता रे. रस्तो निवळ केलो. हेजें काम हेच घरां असली की कशीच सूख लागना. हे उधळय तें उधळ, हे निवळ कर तें निवळ कर. 5 मिनटां बसपाक टायम आसना एका. दिसाक एकदां सान मारून कांयच उपयोग ना. 2-2दां सान ही मारपाकच पडटा. सकाळची मारली सांजची मारप आसताच हे चालूच. आनी आतां मेन म्हटल्यार भायर बी हेणे रस्त्यार निवळ केल्या न्ही, ती पानां एकठांय करून दवरली आनी ती जर पानां एकठांय केली आनी ती जर तशीच दवरली न्ही ती वाऱ्यान परत आशिल्ली तशी सगळ्याक स्प्रेड जाता. सो ती एकठांय केली की रोखडो उजो बी घालपाक पडटा. उजो घालता खंय आतां. सो रस्त्यार न्ही सगळ्याक निवळ केला पळय. थंय व्हरून कचरो घातला, उजो घालता काय सगळे बुरशे जाता पानांनी. सो जालें उदक बी घालून सगळें तर वता भितर. सो भितर वयता आनी आयचो जो व्लॉग आसा पळय हो बी हांगाच एंड करता. आनी फाल्यां तुमकां परत एकदां मेळपाक येता आनी एक नवो व्लॉग घेवन. तो पर्यंत बाय बाय, सी यू, बाय बाय. मागीर मेळया फाल्यां परत आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन.